नुस्तेमारीचो सीझन काल रातीसावन सुरू. 61 दिसाची नुस्तेमारी बंदी सोंपली. नुस्तेकार ट्रॉलर आनी जाळी घेवन तयार, मात ट्रॉलरवाले कामगारूच ना. गोयचे ट्रॉलरवाल्यांचो कारभार ओरिसा, कर्नाटक, आंध्रातल्या कामगारांचेर पातयवन ते परत येसर कितलेशेच ट्रॉलर जेटीरूच उरपाचे. 1 जूनाक सुरू जाल्ली 61 दिसाची नुस्तेमारी बंदी सोमारा सोंपली. मंगळारा फांतोडेसावन नुस्तेमारी कायद्यान सुरू. ह्या 2 म्हयन्यान मोटरायज्ड बोटींनी नुस्तेमारी करपाक बंदी आशिल्ली. ऑफ सिजनान गांवांक गेल्ले कितलेशेच कामगार अजून आयिल्ले ना म्हूण ट्रॉलरवाल्यांक हुस्को. आमचे पावट जायते प्रॉब्लेम जाला. आमचे बोटीचेर माना येवं नाय. आयज मेरेन आमी आमची बोटी बांदलेले, आयज मेरेन आमी सुटोवं नाय. म्हाका दिसना माना आमचे 10 तारीख पासून येतले म्हणून. आयज 1 तारीख बोटी स्टार्ट जावपा दीस, पूण 1 पासून आमचे जेट्यो येयली बोट भायर वचोना. आमचे कर्नाटकाले मनीस येयले पूण ओरिसा 1 पासून मनीस येवना. बॅन पिरियडान भरपूर वायलेशन चालू आहा. ओके, बोट ओनरान न्हू, दुसरे भाशेचे वायलेशन आहा. ते फिशरी डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटान चोवपा जाय ती वायलेशन. आनी त्या वायलेशनाक लागून ते सगळे लेबर आहा ते थिंगा वयता आनी थिंगा 2 पयशे सुबेज जोडपा मेळटा म्हणून ते चोरयेचें नुस्तें मारून. पूण चिंतना ते बॅन पिरियडान अशें नुस्तें मारलें जाल्यार आमकां फुडें कितले त्रास जातले. त्रास जाता, हे वायलेशन बरें चालू आहा, तेजेरूच सगळे आख्खे नुस्त्याक मार बसता. एटलिस्ट हे ब्रिडींग सिजनान मातशें गव्हर्मेंटान दोडे उगडून जी पळय वायलेशन चालू आहा ते आमीच दवरला हो बॅन पिरियड. ते बॅन पिरियडान सारके टोटल बॅन आसपा जाय. हे वायलेटर आहा तेंचेर तेमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. 2 बोट शिवायलायचो चोयल्यो मुगे धांवन हे मोच घेवन येयलो. लायफ गार्डांक हेल्प ना येते लोकलांक वयता रे. हा पयलास कांय आसो नाय. मागीर येयले आनी मागीर पयली बोटी पाग दिली. पयली बोट भायर काडून उडयली. दुसरे बोटी वोदोर दुखून पोंवताय कोणय नाय. मागीर लायफ गार्ड येयले. मागीर दुसरे पाग घालून आनी दुसरी सुटोवता. कळ्ळें तुका. लायफ गार्डान मातशें टफ रावपाचें जाय. तेंगे स्विमर ना, एकलो देखून स्विमींग ना, खाली भोंय आनी जेटस्कीचे घेवन. 2 बोटांनी देगे जाली सारकी वयर लागल ती जमनी. ओके, ती दुसरी बोट त्या कोरो येताली ती वयर पडली तेजेर. आनी आतां कितें जाला थिंगा सद्या? आनी आतां दुसरे 2 बोट लागून ओडून वताय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दृष्टी लायफगार्ड एजन्सीक सामग्री धरून सगळे दिता सरकार. थंय 83% लायफगार्ड गोंयकार. सरकारूच लायफगार्ड कित्याक घालिना, कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक काय म्हूण प्रश्न आयलो. सरकार म्हणटा ती सर्व्हिस सरकाराक जमपाची ना. 24 वरां बीच सेफ्टी दिवप शक्य ना. दृष्टीन 3000 वयर टुरिस्टांक साल्वार केले. तांचें काम बरें चल्लां म्हूण टुरिझम मिनिस्टरान सर्टिफिकेट दिला. बिचांचेर सोरो, ड्रग्स, हॉकर्स, मारबडय, बुरशेपणां कशीच चलूंक दिवचे ना म्हूण मंत्र्यान स्पश्ट केला. ताका इक्विपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हायर करपाक आनी लिजींग कॉस्ट म्हणून 17 कोटी 75 लाख दिल्यात. जेट स्की, बोटी, डायव्हिंग किट्स, जॅकेट्स, जीप्स, डिझल चार्जीस 4 कोटी 63 लाख दिल्यात. I want to ask you, तांकां फकत 2 युनिफॉर्म दिताय, 2 गॉगल्स दिताय of 1000 rupees. I want to know from you why you have spent so much money, and if you have spent so much money, why don't the department take it on its own instead of running? You are spending so much money. The private party is making money there. 5 years renew zalo because this house deliberated that scam before. Heje discussion zalo ha ani third member amge at tishay, but heje tu kit kotta. What is your this the worker rank protect करपाक कित तुगे रोल? 3033 मनशांक ताणें वाचयले. असो रेकॉर्ड 5 वर्सां पयलींचो कितले मेल्यात ते तुमी काडात आनी आतां कितलें सुदारला तें काडात. हेजेरूय तूं समज तूं अशें तशें उलोवपाक लोक धांवतले, कोणूच फुडें सरचो ना. तूं जो तर 83% गोंयकार आहाय आनी तूं गोंयकार जो तर भुरगीं सगळे काम करताय स्किल्ड, तांकां तूं सारकें फारीक करना. सोड तूं आतां ही इन्क्वायरी हांवें पळय आतां कितें उलयलां तेजेर तूं इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केले जाल्यार तूं टेक ओवर करून प्रायवेट गव्हर्मेंट करूं सोदिता. गव्हर्मेंट कॅन रन दिस एजन्सी. गव्हर्मेंट कॅन रन दिस. गव्हर्मेंटाक पयलीं लायफ गार्ड आशिल्ले सरकारा कडेन. त्या वेळार सगळे हावजान बोवाळ जातालो की ते सारके नासतात, जाग्यार टायमार नासतात. डेथ सुद्दां 46 पर्यंत डेथ जाताली. त्यामुळे फायनली सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की हो विशय जॉब आउटसोर्स करपाचो. आमच्या बाब आमदाराक जर कोण खबर आसा कॅपेबल, जेन्ना ताजें टेंडर येता तेन्ना ताणें फायल करूंक जाय टेंडर आनी घेवचें. आमी हो जॉब सरकार घेवची ना. सरकारान जॉब आउटसोर्स केला
नोकरी आउटसोर्स करूं ना. काही गजाली अश्यो असतात की त्यो गजाली सरकार सारक्यो चलोवंक शकना, त्यामुळे आउटसोर्स केल्ल्या. त्यामुळे बेटे नाका आशिल्लो विशय आपले कितें तरी 83% गोंयकार आसा जाल्यार तुमीच कित्याक चलयना, तो आमकां चलोवपाक जमना म्हणून आउटसोर्स केला. Isn't it the onus of responsibility to such one go on? प्रधान ते भायले मेळटाय सांगले न्ही मुख्यमंत्री ताणे सोदून दी हांव कितें सोदतां? तू गोंयकार न्ही, तूं गव्हर्नमेंट तुका गोंयकाराची आवड आला तू सोद आनी दी मरे भितर. गोवा पत्रकार संघान मंगळारा पत्रकार दीस मनयलो. डिजिटल युगान पारंपारीक पत्रकारितेच्यो समस्या आनी पत्रकार म्हणून वावुरतल्यांच्या अडचणींचेर गुजाचो अध्यक्ष किशोर नायक गांवकार उलयलो. मिडियान न्यूज क्रेडिबिलिटी उणी जावची न्ही म्हूण जतनाय घेवची म्हूण मुखेल सोयरो मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. दक्षिण गोंयानूय टिळक पुण्यतिथी आनी पत्रकार दिसाची कार्यावळ जाली. पणजे जाल्ले कार्यावळीत गुजान पत्रकार दिसा निमतान मुख्यमंत्र्या मुखार पत्रकारांचे प्रश्न काढले. हाडचे दिसता की आम्ही जरी पत्रकार हांगासर आमकां मुख्यमंत्र्या बरोबर पत्रकारांचो संबंध येता, पूण आम्ही कामगार ही गोष्ट आम्ही विसरोवंक जायना आनी केन्ना केन्ना ताणेय विसरोवंक जायना की दिसता कशें की आमीच सर्वश्रेष्ठ. आमी कोण न्हू, आमी भायर आसतात तेन्ना सर्वश्रेष्ठ. ऑफिसान जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी मालकाचे कामगार असतात. त्यामुळे ह्या कामगार म्हणून आमच्यो ज्यो कितें गोष्टी आसात त्या गोष्टी कडेन सहानुभूतीपूर्वक सरकारान कळोवचें. आता प्रिंट मिडियाचो आता इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया घेत आसा, त्यामुळे कांय वर्सांनी आता पत्रकारांचेर उपासमाराची वेळ येवपाची एक ट्रेंड सुरू जाला आणि ती पद्धत सुरू जाल्या की कांय मॅनेजमेंट कसल्याच पद्धतीचे लेबर प्रॅक्टिसीस पाळिनात. म्हणजे सॅलरी स्लिप सुद्धा दिना, अपॉइंटमेंट लेटर सुद्धा दिना, फक्त कार्ड म्हणतात ते दितात. आता कार्ड जेन्ना पत्रकारांक दितात त्या मॅनेजमेंटा कडल्यान पत्रकारा कडसून कितें अपेक्षा आसतली ही आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाची गरज ना. वेज बोर्डा सारख्या गजालींक वेळ लागतलो, मात पत्रकारां खातीरचे स्किमी बेगीनूच जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन गेला. मुख्यमंत्र्यान न्यूज रिपोर्टरांच्या क्रेडिबिलिटीचोय प्रश्न काडलो. म्हाका लक्षात अशें आयलें की जे 75% 2002 आशिल्ले प्रमाण एखाद्या रिपोर्टाची विश्वासार्हता ती आता 50-55 पर्यंत सकयल आयल्या. थोडीशी व्हेरिफिकेशन, काडलो फोटो घालप अशें न करता ही जी एक क्रेडिबिलिटी आहा रिपोर्टाची ती क्रेडिबिलिटी तशीच राखून धरप हें म्हाका दिसता एक अत्यंत म्हत्वाचें काम चौथ्या इस्टेटीन करूंक जाय. कारण चौथी इस्टेट, फोर्थ इस्टेट ऑफ द प्रेस इज अल्टिमेटली आवर आयज एंड इयर्स. फातोर्ड्या रवींद्र भवनात दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन टिळक पुण्यतिथी आनी पत्रकार दिसाचो सुवाळो केलो. फातोर्ड्या रवींद्र भवनात दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन टिळक पुण्यतिथी आनी पत्रकार दिसाचो सुवाळो केलो. थंय PI रवी देसाय आनी अमर सावड्डेकरांचो भोवमान जालो. फोंडें श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळान हुशार भुरग्यांचे आनी पत्रकारांचो भोवमान केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्हा पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेची घोषणा केल्या. 20 ऑगस्टाक वेंचणूक दक्षिणेन नुवें आनी कुडतरी जाल्यार उत्तरेन कोर्ली आनी कलंगूट तशेंच सिल्लीच्या वॉर्ड नंबर 4 आनी सत्तरी मोहल्ले वॉर्ड नंबर 3 वेंचणूक जातली. मतमेजणी 21 ऑगस्टाक जातली. घेवया एक ब्रेक.